दिसता न्हू ताका फोटो काढा पण करू नका पण नाही कसं घेऊन पण तोंडात दिसला काय पावलं रे काय पावलं आयज आमी जमलेले आहा प्रोटेस्ट करपाक युनियन मिनिस्टर आमचो प्रकाश जावडेकर आयज गोंयांत येयल्लो आहा आनी आमी आयज म्हापशां येता तो आमी सगळे शेतकारी म्हापशेचे ते सगळे तेंची नांवां डिलीट जाल्लीं आहा म्हापशान तेंचे आमी पासत आमी सगळे आमी शेतकारी एकठांय जाल्ले आहा की हे आमची नांवां जी काडलेलीं आहात आनी आमची शेतां जी गव्हर्मेंट व्हरोंक सोदता ते आमी तेजेर वयर प्रोटेस्ट करता आनी चडान चड बेगीन तांकां आमी मागणी करता सरकाराक की सगळे ते शेतकाराची नांवां जी काडलेलीं आहा ती पत्ते ताबडतोब बेगीन तेंची परत घालची आनी शेतकाऱ्यांक आमचे शेतां करूंक दिवचे म्हणून आमी आयज मागणी करतात आनी आमी हो ग्रीन गोवा आमच्या गोंयांत एक सुंदर गोंय आहा तेजेर आमी मागणी करता गव्हर्मेंटाक की पळय हो बोर्ड आहा येस टू प्लॅन डेव्हलपमेंट येस टू सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमी इतकी मागणी करता सगळे प्लॅनिंग जाला गोंयांत ते अनप्लॅनिंग जाल्लें आहा आमी मागणी करता तांकां ते प्लॅनिंग जावचें आनी लोक आहा तितको तेजे आमी ते पासत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून मागता गोंयांत थँक्यू घोषणा दियात मेरे बेस्ट राले केन्ना करते मातशें उलयात मरे तरी
हांव निलगडकर म्हापसा शेतकरी आणि आहे जे दिल्लीसून बॉम्बेसून हे जे आहेत मिनिस्टर हांगा येतात ते येतात फक्त आमच्या गोंयकार लिबडूंक पूण आमी एका गोंयान लुबडूंक खंयच दिवचे ना कितें जालें जाल्यार आमी आमच्या हक्काची झगडटले आनी आयज आमी एक काळे बावटे आयज जो येता ताका आमी दाखयतले आनी ताका सांगतले आमकां न्याय दी तो जे पर्यंत आमकां न्याय दिना ते पर्यंत आमी हांकां कशें वगैरे रावचे ना ह्यो गोंयचो सरकार आसो या दिल्ली सरकार आसो आमी शेतकरी आमच्या हक्काक झगडटले वगत आमी रस्त्यार देंवतले आनी आमी जाय ते करतले पूण हांकां आमची जमीन खावंक दिवचे ना सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार लायकीचो न्हू हो गोंयाचे खुर्चेर बसपाचो न्हू हो गरिबाक नागोडणारो सरकार आसा तेन्ना जाता तितके ह्या सरकारान ह्या शेतकारा बद्दल विशय घेवन हाचो निर्णय करून जी नामां म्हापशेची आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जी केला सगळी कॅन्सल करून जे पयलीं आसले तशें गोंय दवरपाचें ह्या सरकाराक आमी मागता जर सरकार आपणाक जाय ती दादारी करीत जाल्यार आमी हेची दादारी खपोवन घेवचे ना आमी हेच्याहून व्हडली दादारी करतले आनी ह्या सरकाराक आमी जी पायरी कितें आसा ती दाखयतले हे सांगून ह्या आख्या म्हापशेकारांक सांगून आनी हे पब्लिकेक सांगून सरकाराक सांगून मागीर 2 शब्द पळयता जय हिंद जय गोवा व्हेरी गुड अरे किलो मारे आयचे निदर्शन जे आज माननीय प्रकाश जावडेकरांचें विरोधान जाता ते खरोखरच एक आमकां दाखोवन दिवपाक जाय की आज जे शेतकी बील हाडलां सरकारान तें खरोखरच जे सामान्य लोक आसात जे तळागाळाचे लोक आसात जे गरीब लोक आसात जे कूळ मुणकार लोक आसात जे वंचीत समाज आसात तांकां खरोखरच हें सामकें घातक आसा ताणें त्या ऑर्डिनन्सान जें पळय हाडलां आमचो एक ठाम विचार आसा की ताणें ताजेर फेरू जरी तर समज म्हणटा प्रेजिडेंटान ताजेर हस्तक्षेप सिग्नेचर केल्यात तरी पण ताणें लोकसभेक तें हाडचें आनी ताजेर फेरविचार करचो कारण हें बील तर हाडलें जाल्यार खरोखरच हो जो पळय गरीब शेतकार जो पळय आसा कळ्ळें तुका जो वंचीत समाज जो आसा जो खरोखर कश्टकरी समाज आसा तो खरोखर म्हळ्यार आनी 4-5 वर्सांनी त्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या अंडर काबार जातलो सोंपतलो आनी ताज्या हातीन ज्यो जमनी आसात हातीन ज्यो जमनी आसात त्यो हांवें कितें काय म्हणल्यार कॉर्पोरेटाच्या घशाक घालतले त्या खातीर ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमकां विरोध आसा आमी प्रत्यक्षान हांगा विरोध करपाक दर्शोवपाक आयल्यात जावडेकर साहेबाक की बाबा ह्या बिलाक ताणें खरोखरच विचार विमर्श करचो आख्खे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्र सरकार आसा ताणें विचार विमर्श करून ताणें खरोखरच एक तोडो काडचो कित्याक हें तर बील पास जालें तुमी समजयात की आमकां भाऊसाहेब बांदोडकरान एक बारीकशें रावपाक घर आनी कसयता तें शेत म्हणल्यार कशें त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर अशें कायदे करून दिल्ले पूण आज खंयचेय कायदे आज आमी खंयच्याय कायद्याचें पालन जायना त्या खातीर ह्या गोश्टीचो आमी खरोखर विरोध करतात आमकां जाय की आमच्यो जमनी साबूत जाय आमच्या नांवार जावपाक जाय जें मळावली आज पेटलां आज मोलें जें पेटलां कोळशाक लागून पेटलां आज मोपाक लागून विमानतळाचेर पेटलां आमी पळयतात की मोपा सारक्या हेज्या व्हडल्या अंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर खरोखरच कवडी मोलाचें ताणें अनुदान दिलां 25 रुपया पर स्क्वेअर मिटर एका वटेन सुभाष शिरोडकराक जवळ जवळ 3,500 पर स्क्वेअर मिटर प्रतीचे तांकां दाम मेळटा एक वटेन धनगर समाजाक थंय ताणें हें विस्थापीत केल्यात रिहॅबिलिटेशन करून दिलां ते लोकांक ताणें जवळ जवळ 2,000 रुपया स्क्वेअर मिटर करून ते सातेरी देवस्थानाक कितें काय म्हणल्यार ताणें जमनी घेतल्यात आनी आमचे गरीब शेतकऱ्यांक जे खरोखरच लाचार जाल्यात तांचे काजू कापून उडयल्यात तांचे घरां मोडून उडयल्यात तांकां देशो धडीक पावयल्यात अशा लोकांक कितें काय म्हणल्यार तुमी फक्त 25 रुपया दितात ही खरोखरच लाजस्पाद लाजिरवाणी गोश्ट आसा कित्याक आमी हे भुमिपुत्र ह्या गोंयचे मातयेंतले पुत्र आनी ह्या मातयेंतल्या पुत्रांक असो बरोबर न्ही आतां पळय येता सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद ओ येला तो मुर्दाबाद ओ गोंय लुडोंक येला ओ गोंय लुडोंक येला हेका आमी गोंय लुडोंक दिवचे ना कितें जाल्यार आमी सोडचे ना हे गोंय लुडोंक दिवचे ना जय जवान जय किसान जय गोवा जय शेतकरी महामंडळी गरीब जनता विजय
या सरकाराचो नितळ असो. या सरकाराचा नितळ असो, गोंयकारांचो विजय असो, शेतकऱ्याचे कल्याण असो. गोरगरीब शेतकरी संघाचा जय असो, जय असो. फार्मरांचे बिल हाडले पळय ते फार्मरांचे बिल फार्मरांक विचारून बिल हाडूंक जाय आसलें. आतां हेंच्यांनी बिल हाडलें आनी आतां ह्या फार्माच्या फार्मरांक मेळपा येता. ही कितें दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां आमची. आनी हे बीजेपी सरकार आहा पळय एक्सिडेंटल सीएम प्रमोद सावंत हेका पयलीं सांगपा जाय बिल हाड आमच्या गोंयांत एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपाक ऑर्चीड जागो आहा तो एग्रीकल्चर करपाक ऑर्चीड आहा तो सेटलमेंट करपाक न्ही. हे जावन आसा 40 दलाल लँड आमचो जागो दुसऱ्यांक विकपाचो. आमकां फक्त एकूच जाय आमकां जाय लँड प्रोटेक्शन बिल हाडलेलें त्या फार्मरांक प्रोटेक्ट करता पळय ते आमचे जय जवान जय किसान शास्त्रीन म्हटलेलें तें आमकां फुडें व्हरपा जाय. हेंचे असले चोरांचें न्ही, हें चोरांचें राज्य हें. आमकां हांगा पोटाक मेळना हे पळय आमची सगळी जागे आहा ते सगळे फील करून वयता. परतूय सांगता जावडेकरान तेका जर इतलीच जर तेका कितें जर आमच्या फार्मरांचे कॅर आसा जाल्यार म्हादयेचें उदक कर्नाटकान कित्याक डायवर्ट केलें. दुसरो प्रश्न कित्याक सांग म्हादयेच्या उदकाचेर आमी डिपेंड आहा. आमी डिपेंड म्हणजे सगळे शेतकरी आहा. फाल्यां म्हादयेचें उदक मलप्रभेन आनी कळसा बंडुरान तें डायवर्ट केलें हेका समराक उदक खंयच्यान येतलें तें जावडेकरान सांगपा जाय. हे म्हाका जावडेकरान जे तेजे चमचे आसता पळय ते वांगडा भोंवता तेंच्यांनी म्हाका सांगपा जाय मलप्रभेन उदक कशें डायवर्ट केलें. भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणटालो आमी रस्त्यार देंवतले. आतां खंय रे गेले युवा मोर्चा. ऊस रे आता पळय सगळे शेतकार आता जे फार्मिंग बिल जे हाडला ते खरोखरच आमी गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समिती हे फार्मिंग बिल जे हाडला ताचो खरोखरच विरोध करता. शेतकाराच्या फायद्यान ना. गरीब जो शेतकार आसा तो कसयता आनी रोयता आनी जेवता आनी आपलें पोट भरता. आज कशील त्याची जमीन आनी राहील ताचें घर आशिल्लें पूण आतां शेतकारांक गरीब लोकांक वंचीत समाजाक देशो धडीक पावोवपाचें एक मोठें सत्र भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान त्या खातीर आमी आज विरोध करता आनी प्रत्यक्ष प्रकाश जावडेकर करता की ताणें आज आमचे शेतकार जे हांगा आशिल्ले ते लोकांक मेळपाक जाय आशिल्ले. तांचे प्रश्न कितें आसा ते ताणें विचारपाक जाय आशिल्ले पूण ते करनासतना तो बायपास करून गेलो. खरोखरच ही गोश्टीचो खरोखरच आमी एक शेतकार म्हणून एक बारीक समाजाचे वर्ग म्हणून आमी एक भोजन समाजाचे लोक म्हणून ताचो धिक्कार करतात. कित्याक अशी गोश्ट घडप न्ही. अरे आज खरोखरच बेकारी लाचारी गरिबी ह्या सगळ्या प्रत्येक थराचेर गोंयकार आयल्यात. कोवीड आयला आनी अशें करून समज म्हणटा हे षडयंत्री कायदे जर हाडले समज शेतकाराच्या विरोधान जर कायदे हाडले एक बारीक सामान्य लोकांच्या विरोधान कायदे हाडले मेळावलीच्या लोकांक जर समज म्हणून तांकां थंय आयटी नाका ताच्या विरोधान समज म्हणटा तुमी थंय वतात तशेंच कोलाच्या विरोधान आनी समज मोल्या समज विरोध जाता हाजो अर्थ असो आसा की सरकार खंय तरी दडपशाही करता आमच्या लोकांक काबार करपाक सोदता. सगळे फार्मिंग फॅसिलिटी आदी दिवची आता कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे तेणे घेतले मरे कॉन्ट्रॅक्ट. तुझं नाव कितें बाबा? रवी हरमलकर. तुझं नाव कितें? रवी हरमलकर. गरीब शेतकार आहा तांकां सोंपोवपाची हें बील आनी हेचेर आमी आयज निश्चेत करता. हिंगा ते पासत आमी हिंगा जमा जाल्ल्या देव बरें करूं. आयज आमी प्रकाश जावडेकर जी सेंट्रल मिनिस्टर जो येयलेलो आसा न्हू आमी तेजे कडल्यान एक्सपेक्टेशन केल्लें की बीजेपीच्या सरकारा कडल्यान की आमचे म्हापशेच्या शेतकाराचो इश्यू जो जाल्लो आसा स्पेशली ते आमकां आपूण हाडटले म्हणून आमकां तेंच्यांनी कोणाकूच कांय सांगूंक ना की बाबा आयज हांगा आमकां मिनिस्टर येवपाचो आसा म्हणून. खरो आतां बीजेपीचो MLA जो आसा म्हापशेचो तोच खरो शेतकार तोच कांय सांगिना कोणा. आमी ते MLAचे आयज कसो विश्वास दवरतलो. आनी जे सरकार जे म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे आयज आदले दिसा कितें
प्रॉब्लेम आयज जो प्रोग्राम आसा न्हू तो कोणाक कळून दिना त्याच दिसा ठरयतात ते आमचे त्याच दिसा ते येतात तसोच तेंचो एजेंडा आसा रातोरात तेंच्यांनी कितें बिलां बी ठरोवपाची दुसरे दिसा पास करपाची ही स्ट्रेटेजी आमच्या गोंयच्या लोकांक मान्य जावची ना सगळो गोंयांत प्रॉब्लेम जाल्लो आसा वाळपय तोच प्रॉब्लेम जाल्लो आहा वाळपय मेलावलीचो तोच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा परत आमची म्हादय रिवर जी आसा आमची माय म्हणटा आमची आई म्हणटा ते आमचे उदीक सुद्दां न्हू आयज BJPच्या सरकारान 2 MP आसा गोंयांत 2 MP हांगा गोंयांत आसा आनी कर्नाटकान 28 MP आसा पूण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गोंयचे सरकार कॉन्फिडन्सान घेयना दोनूच MPक लागून आमची रिवर जी आसा तेंच्यांनी आयज गोंयच्या सरकारान तांकां विकलेली आसा आनी फाटल्या दिसांनी दिल्ली कोर्टान मॅटर चालू आसले कोट्यांनी रुपया तिथे खर्च केलेलो आहा 15 ते 20 कोटी खर्च केलेलो आहा 15 ते 20 कोटी खर्च करून सुद्दां तांकां हांगा रिजल्ट हाडलेलो ना आनी गोंयच्या लोकांक सांगता हांव ही आमची म्हादय रिवर ही दलाल जे गोंयांत जे बसलेले आसा हे आमच्या मिनिस्टर जे गोंयचे आहा तेंची आमची रिवर विकलेली आसा आमची गोंयची शेतां सुद्दां आतां विकपाक फुडें सरलेले आहा आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बील जे हाडलेले आसा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जे बील जे आसा न्हू हे खरोखरच घातक बील आसा गोंयचे MLA हेचेर विचार करपाक जाय की आमकां आयज फुडयता म्हणजे आनी आयज जे म्हापशान जे MLA जितले येयलेले आसा हेंच्यांनी आयज म्हापशेची जाग्याचेर लक्ष घालपाचें शेतां कित्याक लावन करिना ती आमकां एक प्रश्न आमकां गोंयच्या लोकांक एक सांगूंक करता आमी शेतांत करिना एक कारण म्हापसा म्युन्सिपालिटी जबाबदार आसा आमची शेतांत वचपाचे दोनूय एंट्रीचे वाटे बंद केलेले आसा पॅरापेट बांदून फुटपाथ बांदून आमकां ट्रॅक्टर घालपाक मेळना ट्रॅक्टराक एक जर परमिशन जर मागलें आमी शेतांत देवप जाल्यार म्युन्सिपालिटी आमकां परमिशन दिना अशें आमच्या म्हापशान ही घटना घडलेली आसा म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो खरोखरच आयज नांवां डिलीट केल्या आमची रजिस्टर रोलांची नांवां डिलीट केल्या म्हणून आमी तेंचो निशेध करता आनी प्रमोद सावंताक आमी सांगता हे जे कितें आहा ते बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाचें आनी आमचे शेतकाऱ्या भावांक आमकां न्याय दिवपाचो मागता थँक्यू तुझे नाव घे रे, तो रवी हरमल आयडिया तो मरे हो गाडयो गेल्या तिकडे सिद्धेश आयडिया